लोकां खातीर गोंयचे जनतेक दिसता की हें जें कितें जालां हें गोंयचेर एक ब्लॉट हें केन्नाच गोंयांत जावंक नाशिल्लें ही वस्त आतां जाल्ली आहा आनी हें दीस इज अ सिंबल ऑफ करप्शन. हे सगळे चोर हांगा थंय बशिल्ले आहा ट्रेजरी बँकान आनी हांची सगळ्यांची चोरी आतां भायर येतली. असेंब्लीन कितें डिमांड करतले तुमी सध्या? डिमांड आमचे इज डिस्कशन ऑन दीस मॅटर फर्स्ट एंड रेजिग्नेशन ऑफ द मिनिस्टर कन्सर्न. अंडर रेजिग्नेशन नॅचरली एडजॉर्नमेंट मोशन म्हळ्यार कितें? एडजॉर्नमेंट मोशन इज टू सस्पेंड क्वेश्चन आर एंड डिस्कस दीस. आणि 2 पावस जाले आता. फाटल्याय पावसात काही गोष्टी जाल्ल्या, आयज सेकंड पावस जालो आसा. मॅक्झिमम ऑलमोस्ट 60 इंच पावस पडिल्लो आसा. तसो अजून पर्यंत तरी आमकां पळोवंक मेळटा आनी डेली मॉनिटर लिकेज जाता जो जे टार्गेट करता ऑपरेशनाचे कामूच ते बरोबर आहे. पूण एक गोष्ट हांव संबंध तुमच्या माध्यमांतल्यान कलाकार जी फ्रेटर्निटी आसा आमी कमिटमेंट आसा. कारण पळय एक गोष्ट हांव सांगता, हांव एखादे वेळ म्हणटलो की ज्यो काही गोष्टी घडल्यो त्यो बऱ्या खातीर घडल्यो. कारण एखाद वेळ कला अकादमी जर लोकार्पण करून जर खातीर जर ह्यो काही गोष्टी घडिल्ल्यो आशिल्ल्यो जाल्यार खूब जिवनहानी जावपाक शकताली. ही आमकां एकाची मेसेज आसपाक शकता. आज गोंयांत फक्त कला अकादमीच ना, गोंयांत आज गव्हर्मेंटाच्या बरोबर प्रायव्हेट अशी कितलीची ओल्ड स्ट्रक्चर आसा तेजी स्टेबिलिटी स्ट्रक्चर ऑडिट करून घेवप हें तितकेंच म्हत्वाचें आसा. तुम्ही या स्ट्रक्चर हें करून हाडले, ऑडिट करून हाडले खंयचें म्हणजे हो स्ट्रक्चर पयलींचो ना ना हो स्ट्रक्चर जो आसा पळय न्ही हो स्ट्रक्चर आपलो MS आशिल्लो तो फॅब्रिकेटेड स्ट्रक्चर. इट इज नॉट RC स्ट्रक्चर. तूं विशय काड तुमचे पर्सनली ना म्हणून ते कशें टेंडर गोविंद गावडेन काडूना, टेंडर आर्ट अँड कल्चरान काडूना, टेंडर कला अकादमीन काडूना, टेंडर हेज बीन ते काही गोष्टी डिसिजन घेतले तर PWCन घेतलेले आसा. बरोबर काही गोष्टी ह्यो काही गोष्टी आसा म्हणजे अशें म्हणून जे स्कॅम जे त्या लोकांनी ह्या लोकांचे जे कोण इन्वॉल्व आसा तांचेर गोविंद गावडे, कारण गोविंद गावडे ट्रान्सपरंट मनीस आसा, प्रामाणीक मनीस आसा. हांव तांचे तोंडां बीन बंद करपाक ना. एक कालचो जो इन्सिडंट जालो सेक्युरिटीन हाडिल्लो, मिडियाक हाडिल्लो, कॉन्ट्रॅक्टरांनी सरळ सांगलेलें मिडियाक अलाउड करप ना. तेन्ना भितर गेले कला अकादमी, तेन्ना आमी परिस्थिती पयली कला अकादमीची. म्हाका दिसना की पळय एक गोष्ट हांव हेजेर सांगपाक करता. कारण इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ द सेक्युरिटी. प्रॉब्लम न्ही, ह्यो सेक्युरिटीचे काही गोष्टी रूल्स अँड रेग्युलेशन. एक स्ट्रक्चर पडिल्लें आसा. फाल्यां सकाळी तुमी थंय जर गेले आनी तें कोसळलें, तुमी कोणाक ब्लेम करतले? म्हाका सेक्युरिटी करपाक तुमी इतलें सांगलेलें आसता. नालाग न्ही तो तेंचे फॅमिली डिस्प्यूट, वाड्या वयल्या लोकांचे डिस्प्यूट एट दाबोली. ते ती फॅमिली जी आसा पळय बाकी सगळी लोकांक चॅलेंज करून ते रस्तो करपाक दिना, कांय करपाक दिना. इट्स जस्ट 1 or 2 फॅमिलीज लायक आय वूड से असो थोडंसं मायंड तांचो वेगळो आसा. दे आर नॉट कोऑपरेटिंग विथ द पीपल ओवर देयर. लेट अस अंडरस्टँड बोथ सायड्स ऑफ द स्टोरी. एक व्हायरल जालो कितें की ट्युरिस्टांक त्रास केले. जेन्ना 2 मरणां जाल्यात तेन्ना इमिजिएटली फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान बॅन काडलें. आतां बॅन काडटकच नॉर्मल रूट वॉज क्लोज्ड. इफ समबडी इज यूजिंग, सम पीपल आर कमिंग एज टुरिस्ट. सगळ्यांक दूधसागर आवडटा, दूधसागर व्हेरी आयकॉनिक सगळें आसा. इफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज थिंकिंग अबाउट पुटिंग थिंग्स टुगेदर, द CM ऑल्सो अलॉंग विथ टुरिझम डिपार्टमेंट इज ट्रायंग टू पुट थिंग्स टुगेदर. एंड वी हॅव अ लोकल MLA देर ट्रायंग टू पुट द थिंग्स टुगेदर, हू ऑल्सो द चेअरमॅन ऑफ गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन. जाल्यार आमी म्हणटा रिस्पॉन्सिबल टुरिझम. पळय रिस्पॉन्सिबल टुरिझम जावपाची गरज आसा. अनऑथरायज रूट्स, अनऑथरायज सायडीच्यान येवप आनी थंयच्यान मागीर ट्युरिस्ट म्हणून आमी आसा म्हणून आमी आयल्या म्हणून आमकां एंट्री दिवप, हो खंयचो न्हय. I am not getting into that place. We need to settle these issues, and for which the CM already has been appraised about the whole thing, and we will sit and ensure it is done. पण रोखडेच ते इश्यूचेर immediate reaction that we are giving, knee-jerk reaction. I think we need to understand. हे टुरिस्ट समज गेल्ले जेन्ना बॅन आसा आनी परत तेन्ना कितें समज अनवॉन्टेड जाल्लें जाल्यार तुमी पत्रकार परत जाताले आशिल्ले की हें जाता ते टुरिझम कितें करतात काय म्हणून तुमी. सो आय थिंक एज रिस्पॉन्सिबल टुरिझम we are working in the right direction. Forest department, मुख्यमंत्री आणि आम्ही बसून हाजेर सोल्युशन रोखडेंच काडटले. But if there is a ban, there is a ban, and the ban needs to be respected. Not that you come to unauthorized routes and claim that you are a tourist coming from far away and you need an entry over there. जे स्टेटाचे कायदे आसा, लोक कर्नाटकाच्यान आयिल्ले, बाकीचे आयिल्ले. समज कर्नाटकात खंयच्या तरी डॅमाक सांगले सेम आसतले की कायदो त्या स्टेटीचो त्या लोकांक कित्याक बरो कित्याक वायट हे सेफ्टी एंड सेक्युरिटी पळोवन जाता. See, you know that the matter of Kala Academy is very serious. Taj Mahal अजून आहा आणि Kala Academy पडटा ह्या सायडीन. So this is a massive certificate of corruption which we can see. Whatever excuse they may give, it shows that there is a total collapse
in the government's functioning and the government maintenance of buildings. Restoration work म्हणून तेन्ना restoration करता आसतना पडो जायना. सो लोकांचे पयशे यूज केले थिंगा restoration करपाक आनी पडले तेन्ना कोणाचे head must roll. That is the word in English आमी यूज करतात. There must be accountability. एक कॉन्ट्रॅक्टर दवरलो जाल्यार आनी बारीक मनशां दवरलो जाल्यार तसलें न्ही. It must roll from the top. So whoever is responsible for this, एक दुसऱ्याचे blame घालूंक सोदतात. But you must find out from where the sanction of the money has gone, who has approved the plans and who is executing the work. Contractor is one thing, but the responsibility comes right, buck stops at the door of the minister concerned. And I would demand that the resignation of the concerned minister. आता look at this situation. काल गेले तेन्ना ते केक अशें पडलेश दिसता. So ते सामके फुगार जाला आहले आनी ते पडला. What kind of this thing, what kind of a third class engineering people you are putting? सदानंद तांदवडे यांका सगळ्या गोयच्या लोकांच्या वतीन गोयच्या सरकारच्या वतीन हांव खूब खूब अभिनंदन करता आणि फुडल्या त्याच्या 6 वर्साच्या टेन्युअरा खातीर गोंय राज्या खातीर वेगवेगळी कामां केंद्रांतल्यान गोंय राज्याक करपा खातीर हांव ताका शुभेच्छा व्यक्त करता. सर अनअपोज इजी आसना अशें सदांच. हाव डू यू फील अनअपोज जालें म्हटल्यार हांव सगळ्या आमच्या आमदाराच्या सयत इंडिपेंडंट आनी अपोजिशन आमदारांचे हांव आभार व्यक्त करता की तेंच्यांनी आमकां अनअपोज निवडून दिले. त्या बद्दल ताका खूब खूब धन्यवाद. सर हे फावटी सगळे 11 अनअपोज्ड हे आयल्या निवडून जितके आशिल्ले ते. सो ते कशें करून पळयता तुमचे 5 आसा तितून आनी टीएमसीचे 6 आसा. जे निवडून आयल्या त्या सगळ्यांचे खूब खूब अभिनंदन करता. खूब बरी गजाल आसा. लोकशाहीच्या नुसार एखाद्या नेतृत्वाचेर विश्वास दवरप आनी राज्या खातीर एखादो जेन्ना काम करपाक राज्यसभेत वता तेन्ना ताका अशा पद्दतीन सपोर्ट करप म्हणल्यार इन फ्युचर तो आपले वेगवेगळे राज्यसभा खासदार म्हणून प्रोजेक्ट करता आसतनाय बी तांच्याय कॉन्स्टिट्युएन्सीन करतलो. पूर्ण गोंया खातीर करतलो पण तांच्याय कॉन्स्टिट्युएन्सीन करतलो. तितून कसलोच भेदभाव तोय दवरतलो हे ताच्या वतीन हांवूच सांगता. शेवटी इट इज एन फॉर द स्टेट ही इज वर्किंग. इम्पॉर्टंट राज्यसभा मेंबर म्हणून गोंयचे विशय मांडचे पडटा पार्लमेंटान. सो वीच आर द थिंग्स एंड हाऊ वूड यू. सगळ्यात पयलीं हांव आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी संपूर्ण मंत्रिमंडळ सगळे आमदार तशेंच आमचे सगळे विरोधी आमदार वेगवेगळ्या पॉलिटिकल पार्टी इंडिपेंडंट या सगळ्यांचे हांव अपोजिशन लिडर या सगळ्यांचे हांव आभार व्यक्त करता. कारण तांच्यांनी राज्यसभेक लागून आमकां पयलो मान बिनविरोध निवडून दिवपाचो दिल्लो आसा. कारण गोंयांत पयल्या वेळारूच राज्यसभा ही बिनविरोध जाली. ताका लागून हांव सगळ्यांचे आभार व्यक्त करता. दुसरें आमचे केंद्रीय नेतृत्व आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी आसत, आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डाजी, होम मिनिस्टर अमित भाई शाहजी आणि आमचे संघटन मंत्री राष्ट्रीय PL संतोषजी ज्यांच्यांनी म्हाका ही संधी दिली उमेदवारीची आणि त्यामुळे हांव त्यांचे आभार व्यक्त करता. आणि पार्टीच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांचे बूथपासून स्टेटपर्यंत सगळ्या कार्यकर्त्यांनी त्यांच्यांनी सदोदित सहकार्य दिलें आणि एक बऱ्या तरेचें काम आमी गोंय भितर आमचें सरकार करपाक पावलें. आणि ताका लागून सगळ्यांचेच म्हजे सगळे सहकारी पार्टीचे ऑफिस बेरर पार्टीची कोर टीम आणि सगळ्यांचेच आभार व्यक्त करता. बूथपर्यंतचे सगळे कार्यकर्ते की ज्यांच्यांनी एक बरें काम ह्या गोंया भितर पार्टी म्हणूनय केलें. आणि आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या नेतृत्वाचेर गोंय सरकार जे काम करता ताका लागून हांव तेंचे आभार व्यक्त करता. आणि तुमचे बेजिकली सगळ्या पत्रकारांचे. कारण उमेदवारी डिक्लेअर झाल्यानंतर कंटिन्यू एक पॉझिटिव्ह मेसेज संबंध गोंयभर तुमच्या माध्यमांतल्यान तुमी दवरली. आणि खास करून हांव तुमच्या सगळ्यांचे प्रेस मिडिया आसतली, इलेक्ट्रॉनीक मिडिया, वेगवेगळे सोशल मिडिया हांचे हांव आभार व्यक्त करता. कारण एक पॉझिटिव्ह मेसेज तुमी सगळ्यांनी दिल्ली आसा.